बरं कितले हा 50 असले असले थोडी कॉमन अजेंडा पूण ते वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघाचे आयल्यात तुम्ही काम केलं जाल्यार आमकां कितें येवचें पडटलें काय प्रॉब्लेम ना तुम्ही आसतलेच न्ही वयर मी पूण एवरी टायम हांगा आयले की ना तुम्ही ताबो घेता ह्या ऑफिसांत तुमकां दिला तुमकां बीन कॉन्ट्रॅक्टर दवरले काय म्हणून बेस्ट पुलीस पणजे पुलीस स्टेशन कितें जालें की आपूण येता मुखार येता पणजे पुलीसचें हेर एक काम पडलां चार विचार आसा काय ना काय ना कितें आतां म्हणजे एम्प्लॉयीच्या जे ग्रिव्हन्सीस आयकपाक कोण ना थंय तुम्ही कोणाक मेळटा थंय आयजच कित्याक हाडयता तर पयलीं मेळटा हाज्या पयलीं तुमकां हाडयताले हाज्या पयलीं तुमी गेल्या नाच कित्याक हाडयले तर मागीर ते वता मरे पीआय साहेब लास्टाक पयलीं वयताले खबर ते तुमकां केन्ना मॅसेज मेळ्ळी येतले म्हणून ते अशें अरे म्हाका फ्रेंड फोन मारला आजून तुमी येता हिंगा आमकां सांगना म्हण तुमकां रोखडें कळटा मरे पेपर खबर नाशिल्लें एअरपोर्टार लागली आसता ती ते वाडे उलो मारल्यार जाल्यार स्वताच्या ऑफिसान वचपाकूच मेळना कितें परिस्थिती येयल्या पळय आमच्या गोंयकाराची आमचेच प्रश्न मांडटलो डिपार्टमेंटान जाल्यार हें पळय तुमी कारणय खबर ना तुमी तेका हाडयता पळय ते तुमकां कारणय खबर आसपाक जाय कारण सांगता कितें हाडयता आयक हे इम्पॉर्टंट आहा कित्याक पुलिसांनी इलेक्शन डिपार्टमेंट 112 भुरगे गेली 12 वर्सां जाली तुमच्या घरा कडली बिलां दिता ते डेली येवन प्रत्येक कोणाक सोडप जाल्यार कोणाक दुसरें जावला विचार आनी तो कसलेच बेनिफीट ना ना सोशल वेलफेअर बेनिफीट ना प्रॉव्हिडंट फंड ना इन्शुरन्स कांयच ना म्हणजे एका सायडीक तुमी सुद्दां गव्हर्मेंट सर्वंट पण तुमकां रेग्युलर पे सगळ्यांक मेळटा तशेंच ते आमचे गोंयकार भाव आठ दीस जालो घरा पळय हो स्लीप जावन पडला ताका चपला बी करतली दिल्या करतली अशी परिस्थिती आमच्या डिपार्टमेंटान जावन पडल्या आनी आयज जर आमी विचारपाक वता जाल्यार तुका हाडून दवरल्या आनी हे डिपार्टमेंटाचेर ह्या गोंयच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान हेच चल्लां येना तुमी राजो मी पूण अशी गेट कशी बंद करपाक शकता खंयच्या कायद्या अंडर मातशें सांगे ही अशी गेट बी बंद करप नांव कायदो बी काडटा people wants to come out गेट काय ना अरे पूण गेट कित्याक परत मागीर अरे ते त्यांचो प्रॉब्लेम रे आम्ही कामाक ना रे किती 5 जण बाकी त्यांच्यात 5 जण फोन करता बाकीच्या आम्ही येतात त्यांचे विषय प्रत्येकाचे स्वतःचे म्हणणे असतले 5 जण कसे जण जावपाक शकतात मोटिवाचो कॉमन आहा न्ही मोटिव कॉमन आहा तुमचे सगळ्यांचे पर्सनल ग्रेव्हन्स ना ताचो एक कॉमन मोटिव आहा आमकां जाल्यार ऑर्डर करता म्हणटले तुमचे कडेन कॉमन मोटिव आहा पात्र कोण आतां या म्हणून ताजे इश्यू वेगळे मीटर रिडर वायफाय काम करता पण ताजे इश्यू वेगळे डिपार्टमेंटल हे ताका आयकोन प्रॉब्लेम कितें जाला अरे प्रत्येक एप्लिकेशन आनी कितें प्रॉब्लेम तुम्ही ऑर्डर दिल्या तू ऑर्डर दिल्या बंद करपाक कित्याक बंद केला ऑर्डर लोक चड जालो सर लोक म्हणजे वयताना एम्प्लॉई
एम्प्लॉई बरे आम्ही मॅनेज करणार तुमका आता 100 लोक नाका तर तू बरोबर तरी नाका म्हणून आम्ही किती करतो ट्रस्ट मी काय जना वय कोण काय करणार 5 जण तुमचे विश्वास झालो 12 वर्ष काम केला 12 वर्ष काम केलं किंवा ऍक्च्युअली गेल्या पासून त्यांच्या भुरगे गोंयचे रे त्याच्या उपरांत 12 वर्ष काम केला म्हणतो 12 वर्ष या ऑफिसान आयल्या सोयरे असताना पोलिसांचे सुद्धा बाबडे तुमचं मातूय दिसना आपल्या सोयऱ्यांक आम्ही न्याय दिवचो म्हणून आम्ही किती लायक हांव इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस तर्फे अभिषेक हांगा येयला आमच्या गोंय सरकारान आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान कितलेशेच डिपार्टमेंटांनी हांगासर कॉन्ट्रॅक्च्युअल आमच्या गोंयकार भुरग्यांक दवरल्या तांकां सॅलरी कितें मेळटा कोणाक 20 कोणाक 22,000 कोणाक 24,000 तशें आयज आमी हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयल्ले ते 2014 तांकां घेतलेले ते मिटर रिडर म्हणून ते बाबडे आपल्या मिनिस्टर कोण MLAन तांकां हांगा तेकेल्ले की तांकां सांगलेलें की तुमकां घेतले म्हणून हांगासर एका आशेन येयल्ले की हांगा एक ना एक दीस रेगुलरायज जातले म्हणून आतां जवळ जवळ 12 वर्सां जालीं हे भुरगे अजूनही 20 ते 24,000 होच तांकां पगार मेळटा अजूनही कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस तांकां रेगुलर कायंड ऑफ नेचर जॉब करचो पडटा थोड्यांक BLO म्हणून ड्युटी घातले BLO तुमकां खबर आसा ऑफिसांनी घेना सारकें तांकां बसपाकूय दिना तांकां कांय सोर्सीस ना तांकां सोशल वेलफेअर बेनिफीट ना अरे आमचे गोंयचे भुरगे ते एका आशेन येयलेले की एक ना एक दीस आमी हांगा कन्फर्म जातले म्हणून गव्हर्मेंटान ही थट्टा केलेली आसा तेंचे आतां वय जावन पडला आनी हे स्मार्ट मिटर हाडटाले ह्या भुरग्यांक फाल्यां घरा बसयतले मागीर अनएम्प्लॉयड रेट आमी वाडयता म्हणटा पळय गोंय सरकारान आमच्या अनएम्प्लॉयड चड आसा म्हणटा पळय गोंयांत ते ह्या कारणां खातीर तांकां एक्सप्लॉयड केल्या पळय गेलीं 12 वर्सां आमी तांकां रेगुलरायज करपा खातीर आयज येयल्या आनी त्या चीफ इंजिनियर सांगपाक गेल्या की आनी पुरो तुजें एक्सटेन्शन तांकां आतां 12 वर्सां तेंच्यांनी काम केलां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ताका मेळून कितें तें सांगता आमी एक्सप्लेन करता ताका कायद्याची भाशा कळना ताका कायद्याची जजमेंटूच घेवन येयले आमी आतां अशें जर स्वताचे कामगार जर डिपार्टमेंटान वचपाक हे आडयता पुलीस जाल्यार कोणाच्या विश्वासार रावचे ते तुमीच सांगा आता हे गोंय सरकार कोणा खातीर काम करता तो पुलिसाक हाडून दवरता हांकां धाडनाका म्हणटा म्हणजे एक तर ह्या डिपार्टमेंटाक पुलिसांचेर विश्वास ना म्हणून तो हांगा हाडयता आनी 5 जाणांक चल म्हणटा अरे 5 जाण कितें ते जेवण ते वयर दवरला 12 वर्सां काम करता मरे थोड्यांची पळय परिस्थिती कितें जाली तो बाबडो पळय मिटर रिडर चॅक करपाक गेलो तो पांय स्लीप जावन पडलो ताका कसली इन्शुरन्स ना बेनिफीट ना म्हणजे आमच्या गोंयच्या कामगारांनी अशेंच मरचे हे चलोवन दिवचे ना आमी हे स्टॉप करचे पडटले गोंयचे भुरगे जे तुमी कॉन्ट्रॅक्टार दवरून तांकां पिळटा पळय इट्स टायम टू स्टॉप सच कायंड ऑफ प्रॅक्टिसीस इनफ इज इनफ मेळटा मरे चिफाक मेळटा ताणें एक्सप्लेन केलां आमी कितें आयले ते ताका मेळटा आनी वी वील ब्रीफ यू पूण तुमी आतां ही परिस्थिती आज पयली 12 वर्सां तांणी पावस गीम कसलेच वेदर पळयनासतना प्रामाणीकपणे 12 वर्सां काम केलें कोविडान सुद्दां जेन्ना फूल लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना तांणी काम केलां आनी आज स्वता तांच्याच ऑफिसान तांच्या चिफाक मेळपाक तांकां हाडयता हो कसलो न्याय सो म्हाका दिसता पयलीं ताका मेळया नाजाल्यार तो कितें म्हणटा सदां आपूण लायव्ह पयलें आनी तुवें आपल्याक धुलो सो त्या नाका तूं जर लायव्ह पळयता मातशें रिक्वेस्ट करता तांकां सोड भितर ते तुजेच स्टाफ 12 वर्सां जालीं तुज्या डिपार्टमेंटान ते काम करता तांचे कितें प्रश्न आसा ते आयक बरे भशेन डिस्कस करया आनी या आय थिंक चिफाक मेळून वी वील एक्सप्लेन यू प्रॉपरली एक बायल रावला फाटल्यान ताका वचूंक दी भितर ताका रावला ती कामाक वयता ती पळय लेट येयली कितें मागीर ते कामगार न्ही तर ना ते पर्सनल कामाक वयता ती पळय आमी खंय हाडयला आमी हाडला मॅडम यो आमी कोणी हाडयला म्हणजे सोलाराचे काम आसा पळय तुम्ही पुलिसाक सांगचे पडटले मॅडम आमकां जाता आमकां सोड पयले
पहिले चला भिता जाल्यार पयलीं देवा मरे सकल एक्स्ट्रीम जाय सर कित्याक रावता यो रे खंय तो यो कर यो तुमचे कोण पुढे चला रे खंय रे तू यो रे यो कोण आले अनेक कोण यार पुढे ए तो रे दुसरो आली रे अनेक यो रे यो पुढे यो ते काय कधी ते काय यो पुढे पुलिस आते चढ कंप्लेंट आम्ही घेता सगळ्यांची आम्ही सर तू नो यू लव अस म्हणून तू आमच्याकडे पडतो एव्हरीबडी चहा जाय कॉफी वी आर एव्हरीथिंग किती कॅन्टीनान दिता मरे तुका चहा दिला का वयर तो बदले तरी अमित पाटकरांना लॉक करच्या परत हे कामगारांना आम्ही करा सगळ्यांना आणि फिक्स करा कामगारांना फिक्स करा So, आमच्या इंडियन करा त्यांना अरे तुम्ही किती घेता तरी पहिले सांगा वी आर रिप्लाय इतले आणा आमकां कितें 5-6 जाण येता जाल्यार विल टेक कम 6-7-8 people can लीडर ते वयर आमी तुका एंटरटेन करता आमी तुका एंटरटेन करता जे कोण उलोवपा सोदता तांकां उलोवपा सोदता ते आनी पळय मीडिया मागतो मीडियाचे कोण ते कोण शेअर करा मरे मीडियाचे 2 जाण तरी शेअर करा सगळे मागीर ते कॉन्फरन्स रूमान कशें जाता सर तशें जायना शेअर करता दुसरे काय अरे आम्ही दाखवा ना आमचे ना दोग जाण ते म्हणटा ते न्हू दोगांक जोड म्हणटा तुमकां दोग जाण आमी उजे ना वय येता सगळे जाण आमी येता जाल्यार सगळे येता आमी सर आमकां काडून दियो सायडीक बंद
बाहेरच करा डिस्कशन या भाई वो किधर गया इसको अरे अंदर बात में खोला तू आम्ही 15 जण आहोत आम्ही 15 शुअर मारे हांगा गेट पळय मिडिया मर्ती करती काय Please don't push and comment, please. Thank you. अयो 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 Yes, solar झालं. Thank you. कोणत्या डिपार्टमेंट सायडीक रावता सांग 15 जाण थिंगा चाय सांगले होता भितर चाय सांगले आम्ही ऐकले मीडिया बंद म्हणलं की एकल्याक दाट 2 जणांक दार म्हणून सांगता. थँक्यू अमित 3 जणांक दार 4 जणांक दार हांव कशें 3 जाणां तुमकां तांची फोटींग पण आसा म्हणटा मिडिया फेस करपाक सोदना. सारखे मरे तुम्ही सांग तो 3 जाणां व्हर म्हणटा कितें करया मग तू म्हणटा मिडिया नाका जाल्यार या आमी ओके फक्त तुमचो इश्यू सांगा कितें कितें पळयता असो टर्न कर सांगा मरे तुमचो कितें पळयता आमकां घरा कडेन फेस टू फेस इश्यू सांग कितें पळयता तुमचो आमकां घरा कडेन फेस टू फेस उलोवंक जाय आमचो प्रॉब्लेम ना मात तुमी कित्याक मेळपाक गेल्ले आतां कितें इश्यू कितें तुमचो आमकां कन्फर्मेशन ना आमी 12 वर्सां जाले मिटरेटर तुम्ही खंयचे आतां तुमी खंयचे आमी गोंयचेच सगळे फूल गोवा कितें तू घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी तांची घेता सांग ना यो मुखार यो ना चला म्हणल्यार कितें अरे विषय 12 वर्सां जाली तांकां रेग्युलरायज करूं ना आणि त्या मीडिया हांगा पॉलिटिसायज करनाका इश्यू तुझ्या घराकडे राव ते आता तो सांगता 3 मिडियाक धाड तू घेता मरे बाकीच्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तू एकटो यो आमच्या बरोबर आणि तांकां तू फीड दी
ओके आला तेका व्हरता आमी भितर ना आमकां सगळे वयतालो वांगडा सगळे आमकां ते दिता तुमकां मिडिया नाका म्हणटा न्ही हो इश्यू बेश्टो पॉलिटिसायज करनाका 12 वर्सां ते सगळे आमदाराकडे गेले मुख्यमंत्र्याकडे गेले चीफ इंजिनियराकडे 4 फावटी गेले तुम्ही घेतला विषय आणि आता तो मॅपाक रेडी ना विदाउट मिडिया आणि तुम्ही सांगता चला म्हणून हे कितें क्लोज डोरा फाटल्यान कित्याक रे जावनी मरे ओपन सगळे कित्याक गोंयकारांक कळूनी की हे सरकार कशें वडयता ते भुरगो बाबडो आशेन जॉब मेळटलो म्हणून तो त्या टायमाचेर सायन करता पूण कशें गोंयकारांक फटयता हे एक्सपोज जावपाक जाय 12 वर्सां जाली ते आपल्या आतां हक्काक झगडटा मरे सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आहा आनी तो सांगता मिडिया नाका म्हणून कित्याक मिडिया नाका हांगा कितें न्ही तुवें सांगलें न्ही रे वचून उलया म्हणून मिडिया नाका म्हणून तुका प्रश्न केलो मागीर तूं यो रिकॉर्डिंग कर आनी ती तांकां सांग आमकां प्रॉब्लेम ते ना मागीर मोबायल वयर वता काय मोबायल काढून घेतले ते मिडिया म्हणटा ती मातशी तांच्या बरोबर रावा मरे तुमी तांकां गरज आहा तुमची आज तुका म्हणणार रे हांव अरे थोडे म्हणपाक कितें की चला मिडिया कित्याक जाय म्हणून ताका तुका म्हणून हांवें आतां त्या हाडीन कोण उलयलो रे तुजे कडेन फुकून उलयला पूण आज तांकां बाबडे तांची समस्या मांडपाक पोलीस आडायतात ते पळय परत एकदा तुका आयक सांगता ताका दाखय यो नको यो फुडें दाखय हेजी पळय पळय बाय आतां हे कितें हे मातशें घाला कितें जालें त्या आयडीचे मिडिया गेम सांग की मोठ्यान उलय सायटीसून येतालो हांव पळय तेन्ना स्लीप जावन पडलो कामाक गेल्लो कामाक गेल्लो हेतून पावसान हय हय कितें ग्रीवियन्स जाता तुका कित्याक जाणा ताका लीव ना मेडिकल रिएम्बर्समेंट ना ताका रेग्युलर तर जाल्ले ते रेग्युलरायज केलेले तांकां जाल्यार ताका लीव मेळटली आनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट मेळटलें आनी आतां ते कांयच फॅसिलिटी मेळना तांकां देट इज ऑल्सो आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे जेन्ना तांकां रिक्रूट केला पळय त्याच्या उपरांत परत एडवर्टिजमेंट दिवन दुसऱ्यांक रिक्रूट केला पूण हांकां कन्फर्म करूंक ना तो नाल म्हणटा तुमी सगळे लायव्ह ते शूज दाखय मरे शूज आज आमचो साहेब आहे आता तू तरी न्याय दी बाबा आमकां नाही पळयतालो सॉल्व कर प्रॉब्लेम काशिनाथ आयलो बरे भशेन 100 लोक रावता मग 10 कमी जाले 10 वर्स आता विषय आता मीडिया तो सांगता 4 जाणांक धाड ते आसा 10 जाण ताणी म्हणटा तूच उलय आनी सॉर्ट आउट घे जाल्यार तू माझी
ताका अजूनही त्यांचा सॅलरी दिसली तुम्ही थोडे डीएलओ म्हणून घातले डीएलओ ड्युटी करता थोडे डीएलओची ड्युटी करता त्यांना रेग्युलर पे मेळटा सगळं कंपन्सेशन सगळे बेनिफिट गव्हर्मेंटाचे मेळटा आणि हे बाबडे मिटर रिडर जे बीएलओ म्हणून आता त्यांना सामके डिस्क्रिमिनेट करून सोडला तुम्ही त्यांना काही सोशल वेलफेअर बेनिफिट ना त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड दिवना तुमची 12 वर्ष झाली हे कितें करता तुका सांगात कित्याक तुका जजमेंटूय आसा आमकां लेटर मेळ्ळा आजूच मेळ्ळा फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्चुअल मीटर रिडर इट इज एड्रेस टू द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर इट इज अ मेमोरेंडम फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो हातून दोन गोष्टी तुमी बरयल्या एक म्हणल्यार द मीटर रिडर्स हॅव बीन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे से फॉर मोर दॅन 12 years and their services has not been regularized. And secondly, this letter also mention about social welfare benefits like EPF, health insurance, leave benefits and accidental policies. So coming to the first point regarding regularization for the meter readers who have worked for more than 10 years, the government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So my sort of date okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of an electricity department, will not able to tell you a timeline. But this process, but the process has already been initiated. It has reached a decent stage of approval. And very soon, the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. The second part is basically about the social welfare. Now, the first one that you are talking about is the Employee Provident Fund, EPF. Now, with this regularization, this EPF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता electricity department and government and department and health insurance असे काय नसता. आमका कितें जाल्यार we have to go to GMC. And that applies for all the staff. Job security we have already mentioned. The government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years. Leave benefits, let me tell you, the leave benefits presently are one leave every 15 days. म्हणजे महिन्यांच्यान 2 दीस वर्सांच्यान 24 CLs तांकां मेळटा प्लस 15 दिसाची तांकां SLO मेळटा which is almost equivalent to the present staff. And the last topic hanga asa is of accidental policy. Now electricity department is the only department in Goa which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract meter reader. आता फर्स्ट तुम्ही सांगले की नाही हो पहिलो मेमोरंडम हो पहिलो न्ही हो तुमकां 28 फेब्रुवारी 2025 ऑलरेडी डिटेल्ड दिला दुसरे डिपार्टमेंटाचे तू उलयनाका दीज आर युअर एम्प्लॉईज सो लेट्स स्पीक ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दुसरे तुवें आतां तांकां तेंचे PF तुमी कट करना हे आतां मिडियात ऑल द एंटरप्रेनर्स हू आर देर इन गोवा अरे प्रत्येक मनशाक जो आज बारीक धंदो करता ताका गव्हर्मेंट सांगता PF इज कंपल्सरी नाल्यार ताका ते परमिशनां दिना बट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईंगाक तुम्ही PF कित्याक कट करना तांचे कित्याक PF तुम्ही भरना तांणी रस्त्यार येतकीर तुम्ही PF भरतले व्हॉट अबाउट 12 years ऑफ सर्व्हिस तांचे सर्व्हिस केली सगळं प्रॉव्हिडंट फंड कोण भरतलो आणि सगळे तुम्ही काढून गव्हर्मेंट करनाका न्ही रेग्युलर एम्प्लॉईज ऑन ड्युटी तो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन थिंग इज व्हेन रेग्युलर एम्प्लॉई dies while in service then his family members get the job. But in this case of these people who have been working for more than 12 years, they will not get any compensation. Such compensation. That is also a reason. Yeah, so that is also a reason they have to be regularized. So that is the reason the government has taken this step of regularizing them. Once they get regularized, all these benefits that they were deprived of will be given to them. But now you are saying this is the first memorandum. But then गव्हर्मेंट म्हणटा आल्यावर मला गव्हर्मेंटाक सांग आपले एम्प्लॉई फुकट तेंकां करून मेमोरेंडम आयला वी विल सेंड वो मेमोरेंडम जो आमकां दिल्लो म्हणटा that process is already started.
मग 1.5 वर्ष झाले. 1.5 वर्ष झाले मग डिपार्टमेंटाचे करता ते सगळ्या फाटल्यान सांगता 1.5 वर्ष पयलीं सांगिल्लें काय करता म्हणून आम्ही प्रोसेस स्टार्ट केला मॅडम सगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रोसेस आता तू हाजे मातशें उत्तर दी पळय. तुवें 233 घेतले 2014चे मागीर तुमी 14 ऑक्टोबर घेतले. ताच्या उपरांत तुवें 30 घेतले 2015, 56 घेतले 2016, 20 घेतले 2016, 79 घेतले तुवें 21 आणि 31 घेतले 21 मरे. पण तांकां तुवें कॉन्ट्रॅक्टर घेवपा आशिल्ले ते तूं रेग्युलर करता, हांकां थंय दवरता आनी हांकां तूं ऑपॉर्च्युनिटी दिना. हें एक्सप्लेन कर. अरे कायदो सगळ्यांक सेम दवर न्ही. ही पळय ही तुजी 2021तली ही ऑर्डर एडवर्टिजमेंट, ही तुजी 2025तली एडवर्टिजमेंट. हे 12 वर्सां बाबडे. आता दुसरे तुवें तांकां BLO घातल्या म्हणून तूं BLO हा मरे. आता तूं तांकां BLO म्हणून तूं काम करता, तांकां बाबड्यांक मेळटा 22,000 आणि ताच्या बरोबर जो दुसरो रेग्युलर स्टाफ आहा ताका मेळटा 70,000. हो पडलो न्याय सांग म्हाका. तुजे ते लोक तूं झगड तांकां लागून तुका कितें सपोर्ट जाय आमी आहा मंत्र्याक घेवन हालोवपा जाय आमी हालोय. कोणाक घालोवपाची गरज ना. तूं डेडलायन दी आपूण ह्या म्हयन्यान करता म्हणून. I am repeating what I said. गव्हर्नमेंट म्हणनाका. It is the government. Electricity department is a part of the government of Goa. There are certain decisions, तुम्ही जाणा, and you know it very well. Certain decisions are to be taken by the government, and government is proactively taking that decision. तू 27 तारखेपर्यंत रेग्युलराइज करता. करता तो प्रोसेस आता सांगता सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलराइज करता आणि PWD कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टर काढतात. We will not talk about other departments. गव्हर्नमेंटाच्या मत हांव तुका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें सांगता, हे भुरगे म्हजे एंड दे आर more mind than any one of you. कपला कित्याक शूज दाखयता मरे इंडिया भाव दाखयता हे मीटर रिडर 2 वर्सां तेंका शूज पळय कितले. अरे शूज दाखयता मरे शाद्री मरे. अरे फ्रेम कुछ येला पण माहिती रहने तो रे फोटो वो निकाल के देगा. नहीं वो फोटो निकाल के देगा तेरे को. नहीं रहने तो रे. अरे असो रे वो नहीं करे. तो सांगता की सेफ्टी शूज दिता म्हणून एक्सपोज झाले. अरे ये किधर है.
Okay. Let it see. Simply don't make unnecessary statements. Meter readers. See, we have something called line helpers. We have something called assistant line helpers, and we have called linemen, assistant linemen, and line helpers. These are the people who are actually working on the field. These people are provided with good quality of safety shoes. They are provided with sandals. They are provided with raincoats. They are provided with helmets. They are provided with. Raincoat is given once in 2 years. So, as far as meter readers are concerned, because they are not directly working on the line, they are not given safety. So, best of all, safety shoes, but they are given saddles. They are in the field, but they are not working on the line. And these are safety shoes. Electrically safe आमचा स्टाफ सांगा आमकां सद्या कितें लायनीर म्हणटा आमकां सर आमी आतां परत सोलर हाडटा टेम्पररी हाडटा मेन आमकां सर हेजे आहा स्ट्रीट लायटीचे आहा ते सर आमी रिडींग हाडटा लायनीर वता खांब्याच्या रिडींग हाडटा दॅट इज दोस आर सेफ्टी शूज आणि शूज सोरपान सँडल दिला आनी सोरपान मारलो Nothing else is done, please tell me. See, this is the memorandum that is given. This memorandum has got two important points. One is related to regularization, one is related to benefits, and I have explained both. Now the same questions again and again you will ask. तो 12 वर्षाचो पीएफ कितें करता पीएफ 12 वर्षाचो पीएफ So I cannot reply this right now. I'll have to check. I cannot. तुम्ही पीएफ ना आल्या परमिशन दिना कसले डिपार्टमेंट हाव गव्हर्नमेंट यू नॉट So say you have asked me a question. I will find out. आन्सर दिता म्हणून Not that the memorandum is given. This will be replied also. All the questions we might not have right. मेमोरंडम केन्ना दिलो तुका Immediately. 2025 हो केन्ना दिलो मेमोरंडम This is related to regularization that is already started there. So the same status I am giving you now. जे आपला orally सांगतात आम्ही कोणाक वगैरे म्हणटा आम्ही कोणाक वगैरे म्हणटा यू आर ब्रेक लास्ट 3 मंथ्स you should be thankful. They have initiated the process. They are employees. Your employees. They are your employees. I am more concerned about them.
तू आता असं राहा आम्ही उद्या How policy candidate actually only 2 months remaining. Department join as a contract employee. You have served the department just like any other employee. सगळे तुम्ही हांगा बरयला. It is fully accepted. आम्ही तुमका केन्ना स्टेप ट्रीटमेंट दिवना कॉन्ट्रॅक्टिंग घे आणि हे तू रायटिंग घे म्हणटा हाजे तुका रिप्लाय मेळटा तेच सांगता कॉन्ट्रॅक्ट कप्पा only 3 months रिटायर्ड जाता आता थंड उलोवया बेश्टो हे एखादे तुका फोन म्हाका काम आयलो काम काडलो एम्प्लॉई कितले घेतले दोन हे उरल्या हाजे बाबड्याचो हो आतां 54 जालो आशा फोन आपूण रेग्युलर जातलो आयलो आतां तूं गव्हर्मेंट म्हणटा न्ही गव्हर्मेंटाक हे व्हर ती ताका जजमेंट जायला आनी व्हर आनी ते तुगेले प्रमोद सावंताक दी आनी ताका सांग की जग्गू वर्सीस युनियन हाज्या बेसिसाचेर कर मरे काड मरे ऑर्डर घे फाले कॅबिनेट आनी कर न्ही काबार कोणा रावता तुमी सांग म्हाका देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच इज जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया डिसेंबर 2024 हो जजमेंट आसा ह्या जजमेंटाच्या बेसिसाचेर प्रमोद सावंत कॅन कॉल अ कॅबिनेट टुडे एंड मेक देम रेग्युलर आता आज कोणाची गरज ना आता थोडे नांवां घेना पूण हांचेच डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी हांकां मिसगायड केले 2025 तांकां सांगले तुमी हायकोर्टान वचा पिटिशन फायल करा हांकां लॉयरूय दिलो म्हणजे तुम्ही कितें फटयता हांकां अरे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसतना वाय यू हॅव टू गो टू हायकोर्ट टेल मी हो कार्ड प्रमोद सावंताक दी ताका सांग ह्या बेसिसाचेर कॅबिनेट घे आनी तांकां रेग्युलरायज कर हाव डिफिकल्ट इट इज तुका जाय जाल्यार आमी येता तुजे बरोबर आमी उलयता तुज्या बिहाफाचेर तूं तुजे हे तुजे सगळे भुरगे आमचे एकूच रिक्वेस्ट ते 28 ऑक्टोबर 2026 तांचे रिन्युअल आसा म्हणल्यार एक्सटेंशन ते आनी करनाका 27 तारखेक तांची तूं ऑर्डर काड ना जाल्यार आमकां हांगा परत तूं 27 तारखे आपयतलो समज जर तूं करना जाल्यार आमी सगळे ते 102 मरे 102 हांगाच बसतले तूं जर तर रेग्युलर करना तू जर टाइम बाउंड प्रोसेस म्हणटा पळय 3 महिने ना 3 महिने टाइम दिला पळय तांचो सॅलरी जे आसा पळय इक्वल वर्क इक्वल पे करता तांचो सॅलरी तांकां फायनान्शियल पयली बेनिफीट दिया आतां लेटेस्ट 31 हे आतां येला लेटेस्ट उमादेवी वाद पण तांचेर इंजस्टिस जाता अरे टोपी चालला रे चल चल 12 वर्ष लागतात स्टडी करपा मेमोरंडम 28 ऑक्टोबर 2026 तुमचे सोंपता ताका आमी 27 ऑक्टोबर 2027 नाका सर 8 दीस बिफोर दॅट केन्ना करू 20 ऑक्टोबर मेरेन जर तांकां तूं रेग्युलरायज करना आनी हे तांणी मागले ते डिमांड जर फुलफील करना कोड लागू शकता कोड ऑफ कंडक्ट
सप्टेंबर मंथ कोड लागता पेमेंट कोड लागतो 15 तारखेक चवथ मरे 5 दीस गणपती कितले 5 दीस सो म्हणजे 20 सप्टेंबर मेरेन टाइम दिवया म्हणजे 5 दिसांनी गणपती पावया आणि जर तो जाले हांगा बसपाच्या न्ही रे चवथीक तांकां बरे घराणे बीन गणपती काम कर 15 तारखेक चवथ 5 20 तारखे मेरेन जर तो करना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येतले आतांच सांगता मागीर तो डिवायस जर तर हो साहेब आमचे 20 सप्टेंबर मेरेन काम करना जाल्यार आमी हांगा परत येतले 21 तारखेक आनी कितें हेच मरे रे 12 वर्साचो पीएफ तो तांकां जाय तो दिवचो पडटलो तुमका प्रस्ताव मागचो प्रस्ताव परत सांगता This contract readers who are working with us, we sincerely appreciate the hard work that they have put for the department for all these years. The government is in the process of regularizing whatever information is required from the electricity department side is already provided to them. Was the memorandum to me amka dila is also with a covering letter and all the details. We are going to re-forward to the through our honorable minister to the government. So this also will be done. So you have to give us some time. You have to give government some time, and at the earliest, if the government wishes, this will be done. That's all I can say. Sir, एकूच म्हाका सांगपा As far as PF area is concerned, there's some questions I am not able to answer right now. We will send you. Okay. No one has got absolute authority to answer all the questions that you are asking. But make sure it is put in this the PF. The word EPF has come here, though it is not mentioned in the way you are asking it. So we are going to put that as well. सर तुम्ही म्हटला पे रेग्युलरायझेशन प्रोसेस स्टार्ट केला बद्दल केन्ना केला तुम्ही केन्ना केला रे try to understand we have people for all the responsibility. It is not that ki how सगळे डिपार्टमेंट किती चालतात ना तुम्ही धाडला म्हटला न्ही तुम्ही सांगला This has gone somewhere around March or April of this month from the department. आणि ज्यांचो रिन्यूअल आसा तांकां कितें रिन्यूअल आसा पळय तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूअल जातलो न्ही आनी ताच्या पयलीं जाल्यार रेग्युलेशन ऐका कितें सांगता ते रिन्यूअल नाका आणि एनी अदर क्वेश्चन्स प्लीज सर 2025 तेणी लेटर दिलेले ते रेग्युलरायझेशन आन्सर केले ते तांकां रिप्लाय कित्याक करूंक ना तुमी वाय दे हॅव टू कम ऑन द स्ट्रीट एंड अनरेस्ट नो बिकॉज वी हॅव एक्टेड नो बॉस. But you have to reply to the letter, no? I don't know whether it has been replied or not. I will check it out again. I don't know. But the action has been initiated. So see, instead of digging into what has happened in the past, now we are on a positive note that government is processing all this application. So let's go ahead with that. So त्यांची जातले न्हू सर That is what the government is doing. तुमच्या इन्फॉर्मेशन केन्ना गेलेले डिपार्टमेंट सांगला मरे एप्रिलान गेला आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आय वॉन्ट टू हे मातशे तुम्ही सगळे ऐका आता हे सगळे हांगा आयल्या मिडियान तांचे फोटो व्हिडिओ आयले आसतले हेंका समज कोणाकूय जर तुम्ही शोकॉज बिकॉज इश्यू करत जाल्यार आमी उगी रावपाना पयलीं सांगता कित्याक हांगा थोड्यांनी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आपले एंगरूय दाखयला आसतलो फाल्यां तुमी तांकां टार्गेट करशा ते तुजे भुरगे ते यू मेक शुअर that no political interference will happen and they will be targeted. जाल्यार फाल्यां तुमी तांकां शोकॉज काडशा तुमी पणजे कित्याक पावले सीई कडेन कित्याक घेराव घातलो हे मातशें तूं टेक
आता तो ऐक ना पळय These people are our employees. गॅरंटी कर आम्ही 12 वर्सां केन्ना तेजो अशें फेस आणि आम्ही हांगा सांबाळटा मुखारू सांबाळटा. थँक्यू व्हेरी मच. तो ब्रीफ करता तुम्ही ओके बरं थँक्यू सो मच आता ब्रीफ करायला तू घेवचा ना मरे तर हां तू घेवचा ना मरे कळलं सांगतात झाले मरे शॉर्ट कर शॉर्ट कर शॉर्ट अरे असू रे सागर नका मागे इन शॉर्ट सांगा गेले ते अरे सांगा बरं पुढे वाचवा शॉर्ट करता इलेक्ट्रिसिटी फ्री टाइम ते आपले कन्सर्न HOD कडे ते उडयताले. आफ्टर दॅट 2025 फेब्रुवारीक ताणें रिटर्न मेमोरंडम दिल्लो की आमचे एक म्हणल्यार तांचो रेग्युलरायझेशन इज द करना गव्हर्मेंट. आता दिस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग थिंग. जे गोंयकार सगळे आयकता, जे एंटरप्रिनर्स आसा, जे बिझनेस करता, तांकां हांव सांगता ते पडटले. प्रायव्हेट सेक्टरान जो काम करता ताका PF वालो पयलीं ताच्या दारान येवन सांगता PF फुडली परमिशनां मेळना. सो जेन्ना एक प्रायव्हेट मनशाक PF जेन्ना इशू जर तर गव्हर्मेंटूच जर PF भरना कामगारांचे जाल्यार बाकीच्या जनतेन कित्याक भरप. हांव अपील करता सगळ्यां कडेन तुमी बंद नाका. आनी एक्झाम्पल उदाहरण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें दिया. गेल्ली 12 वर्सां तांचे PF भरूंक ना. दुसरें ताच्या उपरांत 2015-30 तांणी एडवर्टिजमेंट केले, तांकां रेग्युलर केले. हे 233च्या फाटले. 2016 56 भुरग्यां 56 तांणी परत काडले. 56क रेग्युलरायज करून उडयले. परत 2016 20 जाणांक रेग्युलरायज केले. 2021 79 आनी एक एडवर्टिजमेंट काढले, 79 रेग्युलरायज केले. 2025 31 केले. सो टोटल जर केले आमी आफ्टर हे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यार 216 भुरग्यांक ह्या सरकारान रेग्युलरायज केल्ले आसा अपार्ट फ्रॉम दीस 233. सो हांचेर अन्याय कित्याक? जर तर तुमकां घेवपा आशिल्ले दुसरे पयलीं हांकां रेग्युलर करून मागीर दुसऱ्याक घेवपा जाताले. सो हांकां थंयच दवरले. आता मेन मुद्दो असो की एक जजमेंट आसा जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया 2024 डिसेंबर 2024 विच क्लियरली स्टेट्स की 10 वर्साच्या वयर जे पब्लिक सेक्टरान जे एम्प्लॉईज काम करता तांकां रेग्युलरायज करचे. तांकां पे स्केल ऑल्सो रेग्युलर पे स्केल मेळची. तांकां मेडिक्लेम फॅसिलिटी बाकीच्यो फॅसिलिटी मेळच्यो. सो जेन्ना एक सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आसा तेन्ना आय फेल टू अंडरस्टँड ह्याच डिपार्टमेंटातलो एका वयल्या पदाधिकारी हांकां मिसगायड करता. तांकां सांगता की तुमी हायकोर्टान वचा. हायकोर्टान वचपाक तांकां एक लॉयर दिता आनी केस ती थंयच ती केस पुसता. ताका कोणूच थंय पळयना. आतां जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जेन्ना आसा तेन्ना आय फेल टू अंडरस्टँड की ह्या डिपार्टमेंटातलो एक उच्च स्तराचो ऑफिसर तांकां कित्याक हायकोर्टान वच म्हूण सांगता. हो जजमेंट कार्ड प्रमोद सावंताक दी. ताका सांग कॅबिनेटान घाल आनी बेसीस दीस तांकां रेग्युलरायज कर. कोण तुका विचारचो ना. सो हाच्या वयल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की हे सरकार फक्त गोंयकारांक फटोवपाक उठला. इलेक्शनां आयली की ते फक्त जॉबाची आमिशां दाखयता आनी अशें मागीर लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट बेसार घालप आनी तांकां 12 वर्सां रडोवप.
सो म्हाका दिसता ही वास्तुस्थिती ह्या सरकाराची. आता ऑफिसरान तांकां सांगला की तुमचो मेमोरंडम आज मेळ्ळा. एक्चुअली मेमोरंडम आज दिवं ना, फेब्रुवारी 2025 तांणी दिल्लो. आमचे इंटक फेडरेशनाचे गोंयचे अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रभू गांवकर जेन्ना पयर आमचो इव्हेंट जालो तेन्ना हे सगळे आमचे भाव गोंयचे आयिल्ले. तांणी आपलो प्रश्न आमचे कडेन मांडलो आनी ताका आमी सांगलें की आमी वचून इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक गिराव घालून कितें आहा तें विचारया. आज 2 गोश्टी उघड जाल्यो. एक म्हणल्यार तांचे शूज जे आतां ऑफिसरान सांगलें की ते फिल्डाचेर नासता म्हणून. आनी हांगा म्हज्या भावान सांगलें की ते फिल्डाचेरूच काम करता. जे खांब्या वयले मिटर आसा रिडींग ते काडटा, सोलाराचे रिडींग ते काडटा. म्हणल्यार हें फिल्ड काम न्ही. त्या घराघरांनी वचप, सगळ्या वाठारांनी भोंवप हें फिल्ड काम न्ही. सो तांकां वी डिमांड दॅट सेफ्टी शूज हॅज टू बी प्रोवायडेड. कित्याक कितलेशेच जाणांक स्नेक बायट जाल्या, डॉग बायट जाल्या. सो जेन्ना तूं सँडल दिता तेन्ना ऑलरेडी मारतलो न्ही तो, करंटूय लागता खंय. सो आय थिंक दीस ऑल्सो हॅज बीन पूट इन द मेमोरंडम. आमी डिमांड करता की तांकां सेफ्टी गॅजेट जे आहा ते तांकां दिवचे, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द फील्ड. आनी तिसरे तांकां आमी डेडलायन दिल्या. कित्याक तो सांगता की आमी सरकाराक घातला, सरकारान हे डिसिजन घेवचे पडटले. 1.5 वर्स पयलीं आमी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ले. 1.5 वर्स जावन वचून सुद्दां तो सांगता की सरकाराक धाडला. एज पर तांचे वर्करांच्या डिमांडा प्रमाणे 20 सप्टेंबर हो आमी तांकां टायम दिला. कित्याक 28 ऑक्टोबर 2026 तांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता. सो ताज्या पयलीं तांकां रेग्युलरायजेशन जावपाक जाय, तांचो रेग्युलर पे स्केल मेळपाक जाय, तांचे PF अरियर्स आमी PF डिपार्टमेंटाकूय घेराव घालतले की ह्या देशान कायदो समान. 5 दीस जाता चवथीचे, गणपती सगळे पावयतले. 21 तारखेक ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता आमी तांकां उदकान पावोवचो पडटलो. ताजो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो मोरया 21 तारखेक आमी हांगा करतले, जर तर तांचो प्रश्न मिटना जाल्यार. सुरवात जातली. ओके, थँक्यू. आता तुम्ही इक्वल वर्क इक्वल पे जो म्हणटा पळय प्रिंसिपल, तुम्ही पळयलां आसतलें की गव्हर्मेंटूच फेल जाला हो प्रिंसिपल इम्प्लिमेंट करपाक. हे बाबडे भुरगे 12 वर्सां जालीं. आयज नाल्यार फाल्यां खंय ना खंय रेग्युलरायजेशन हो तांकां अरियर्स दिवचो पडटलो. सरकारान कितलेय जरी प्रयत्न केले तांचो प्रोविडंट फंडाचेर तांचो हक्क तो तांकां मेळपाक जाय. आनी एक तुमच्या माध्यमांच्यान बाकीच्या डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता हांव. जशें आतां चीफ इंजिनियरान सांगलें की ह्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट केला ह्या जजमेंटा बेसिसाचेर. खुबश्या डिपार्टमेंटांनी आजुनूय अशेच कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगे दवरले आनी तांकां पिळले वयता. आयज आमी हांगा येयल्या, तुमी जर डिपार्टमेंटल हेड जर तुमचे डिपार्टमेंट प्रपोजल मूव करना जाल्यार नेक्स्ट मोर्चा तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर आसतलो. पूण बिलीव करात, गोंयचो खंयचोय भुरगो जो ज्या डिपार्टमेंटान जर ताका असो एक्सप्लॉयट केलो वयता जाल्यार इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आनी आमी सगळे जाण त्या डिपार्टमेंटान वचून तांकां तांचो हक्क दिवपाक आतां प्रयत्न करतले. सो तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्या डिपार्टमेंटल हेड, आमी थंय येवपाची वाट पळोवं नाका, प्रोसेस इनिशिएट करा. हांव नांवां घेना डिपार्टमेंटाची, आमचे कडेन ऑलरेडी बाकीच्या भुरग्यांनी कॉल दिला. सो ही तुमकां शिटकावणी की प्रत्येक डिपार्टमेंटान तुमचो प्रोसेस स्टार्ट करा. एड करपाक एक स्टार LAQ बजेट सेशनाचो रिप्लाय आसा. आनी ह्या सरकारान सगळ्या डिपार्टमेंटान कितले कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते भुरगे दिल्ल्या. गोंयान जवळ जवळ 5,500 गोंयकार कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा. एक जर मिटर रिडर भितर थेयल्या पळय ते भितरूच बसता जॉब, फिल्डार तांकां धाडिना डिपार्टमेंटूच मिडियाच्या मार्फतांतल्यान हांव ते सगळे 5,500 गोंयकार जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेता की तांकां रेग्युलरायज करपाचें. ते सगळे 5,500 भुरग्यांक गोंयकारांक आमी रेग्युलरायज करून दिता.